आज तरी संगती आमी उडासा काडया. आमी वाचच्या जाल्यार नेहेमिया प्रवादीचें पुस्तक नेहेमिया चॅप्टर 9 वर्सेस 20. नेहेमिया चॅप्टर 9 वर्सेस 20. आमकां हर एकल्यांक ही उतरां पळय लागू जातात. तांकां शिकोवन दिवच्याक तुवें तांकां एक बरो आत्मा दिलाय. सकट आमी सांगया, आमकां शिकोवन दिवच्याक तुवें आमकां एक बरो आत्मा दिलाय. तुवें आमच्या तोंडांतले मान्ना पाटींग काडले नाय आनी आमची ताण थांबोवंक तुवें आमकां राज्यां आनी राष्ट्रां दिलीं आनी ती विभजीत करून तांच्या मेरांचे देश कशे आमकां तुवें दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमकां शिकोवन दिवच्या खातीर आमकां देवान पवित्र आत्मा दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तुमी करेक्ट पवित्र आत्म्याची जन्माय जोडता जाल्यार, पवित्र आत्म्याक तुमचें जिवीत समर्पण करून दिता जाल्यार पवित्र आत्मा तुमचें जिवीत चलयता. त्या जाल्यार आनी एका शिक्षकाची तुमकां गरज पडची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा सदां आमकां आमी देवा तें सारकें आमी बागना. इल्लेशें आमकां भितरतान कळ्ळें अहम आसा, मस्त अहम आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी देवा मुखार कलते जायना दितले. जर आमी कंप्लीट एक कलते जावन ते हाम आमचें सोड न्हू, पवित्र आत्म्याक आमी भेटोवन दिता. पवित्र आत्म्या आसता तूं म्हाका चलय, तूं म्हाका शिक्षण दी, तूं म्हाका मागोवंक शिकय, तूं म्हाका सगळे बऱ्या वाटेन चलय. बापाचे कितें योजना म्हज्या जिवितांत आसात ती सगळी म्हज्या जिवितांत जारी कर म्हणून कलते परी मारता जाल्यार मात्र तो पवित्र आत्मा आमचें तें म्हजें तें आनी तुमचें तें काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मस्त कडेन आमी पळयलां आमचें कितें आमचें इल्लें काळ इज आसा पळय, इल्लें स्टबन, इल्लेशें कितलें जालें तें कंप्लीट सोडून दिवंक आमी तयार ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते जुदेव लोकां बरीत इज्रायल परजा पळय कशें इजिप्तच्या गुलाम करीत भायर हाडटाना तांणी पुरपुरूनच आसले देवाक. मैसेकी पुरपुरताले, देवाकी पुरपुरताले. प्रेज द लॉर्ड. देखून कोण पळय पुरपुरले ते कोणी बसयल्ल्या गांवाक पावोनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तांची भुरगीं मात्र पावली. थंय पावतना 40 वर्सांच्या वयले कोणी नातले. प्रेज द लॉर्ड. ती 40 वर्सां म्हळ्यार तांचे इजिप्ताचे पयन स्टार्ट केल्या उपरांत कोण जल्मलो पळय तो लोक मात्र बसयल्या गांवा पावलो. कित्याक दुसरे पावनात? देवाचें उतर सांगता तांच्यो 40 वर्सां वांडो जोरोनात. प्रेज द लॉर्ड. तांचे वांडो जोरोनात 40 वर्सां. तांची वस्त्रां पिंजोवनात 40 वर्सां. तर तितलें पुरो सांबाळलो देव. कित्याक तांकां थंय व्हरून पावोवना बसयल्या गांवाक? कित्याक म्हळ्यार तांचे काळीज काले आसले, धारूण आसलें, पुरपूरचें आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळया क्लियर सांगता पळया दानियल एझेकियल प्रवादीचें पुस्तक एझेकियल चॅप्टर 12 वर्सेस 25. थंय एक उतार सांगता पळया. एझेकियल चॅप्टर 12 वर्स 24. देवाचें उतर कितें सांगता पळया. आमी ह्या पवित्र आत्म्याक आमचे भितर काणगेचे. प्रेज द लॉर्ड. आमी कांय ना, आमकां काले आसा, आमचें कितें गर्व आसा, कितें आमकां प्रायड आसा, कितें बरें आमकां आसा तें पुरा एका दिसाच्या कामाक येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आजकालचे तुमी पळयता संवसारांत कितें बरो घडटा गे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी हें काळीज दारूण करन देवा मुखार कित्याक आमी रावचे? कालतेपणान रावल्यार देव आमकां ह्या निमाण्या घडये तरी आमकां देव उपयोग करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या फुडें 25 कित्याक हांव सर्वेस्पर उलयतलो. कोण उलयता आतां? सर्वेस्पर उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आनी कितें म्हणटा तो? जें हांव सांगता तें गळाय करिनासतना खरें जातलें. जें कितें तुमी देवाच्या उतार आयकतात तें गळाय करनासतना तें म्हजें आनी तुज्या जिवितांत काल जातलें, खरें जातलें, जारी जातलें, खरें जातलें. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. आनी मुखार कितें सांगता, इस्रायलाचे विद्रोही घराणे. विद्रोही म्हळ्यार काले पुरपुरचे विद्रोही. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायलाची परजा कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे आमकां इल्ले तांचे गूण आयल्यात आसतले न्हय. प्रेज द लॉर्ड. आमी कांय देव न्ही. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यारय तें बायबल वाचतना तांचे इल्ले गूण इल्ले आमकां आयल्यात आसतले. देखून आमी चड जावन कालेय जाल्यार वेळ जाल्यार खंयचीय आमची कामां जायना जाल्यार सांगल्या प्रमाणे जायना जाल्यार देवाक पुरपुरचें आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी न्ही, तुमी म्हूण हांव सांगना, पूण मागण्याचे मनशां सड्ड पुरपुरचे. तुमी जर मागण्यांत आसता जाल्यार तुमी खंडीत म्हणी खंय पुरपुरतात खंडीत. प्रेज द लॉर्ड. देखून ताका म्हणटा विद्रोही घराणे. प्रेज द लॉर्ड. पुरपुरचें घराणे. पळया, जें हांव सांगता तें हांव तुमच्या जिवितांत जिविताच्या काळार तुमी कितलेंय पुरपुरा कालेय करा, पूण म्हजें उतर तुमच्या जिवितांत सिद्ध करतलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी म्हज्या तावन कितलेंय पयस दावा, हे आनी कितेंय करा, तुमचें काळीज दारूण करा, जाल्यार मगो तुमची तशें खडपा बरी करा, की उतार भितर वचनातले बरें रावा, पूण जाल्यार हांव कितें उलयलां तें तुमच्या जिवितांत हांव सिद्ध करतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड. हे सरेस्पर देवाचें उतरां एझेकियेलाक सांगलें. एझेकियल सगळें विजन कितें उगडापणाचो ग्रंथ आनी एझेकियल आनी दानियल पुरो एकच ग्रंथ आहे, तिणी वाचल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्पोर देव उलयता अशें सांग त्या लोकांक अशें सांग म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण ते भियेनासतना परगट करतात. पळया कितले हे विद्रोही घराणे. आज आमी खंयचे अशें आमी केदाळे जावन आसो, विद्रोही घराणे आमी जावन आसो. प्रेज द लॉर्ड. आमी काल जाल्यार सिंपल एका भुरग्या बरी जायची आमचें काळीज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी कोणें ताणें सांगलें आनी सांगलें आमच्या काळजा बिलकूल दुखोवन असो आमी देवाचें भुरगीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळय आमकां एक मगाच्या मनशान कांय तरी एक उतार सांगल्यार ते सादारण 1-2-3 वर्सां जोरून आसता आमी. तेकाच म्हणचे विद्रोही घराणे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. सोडिना, आमकां जायना, म्हाकाय जायना एक फावटी विसरूंक. मस्त कश्ट मारतात. ताचे वयर जैत व्हरूंक आसा, मागण्यार बसोंक आसा, तें पुरो बायंड करूंक आसा, तें आमचे तान पयस करूंक आसा. कोण पुरो आमकां तें दोस्ता पळय मतींत येवन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया एक उतार म्हाका बरें सांगचें केदाळे दमदूतच्या कृत्य पुस्तकान वाचल्यार आमकां जायत्यो संगती मेळटात. थंय पेद्रूक आनी ताच्या सांगात्यांक जेजूक परगट केल्ल्या खातीर तांकां मारलें, जरबंद मारलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तांकां पावलूक सिलासाक जरबंद मारलें. थंय मारन भायर वयताना तांकां सोडल्या उपरांत ते संतोशान देवाची स्तुती करून गेले, जेजूच्या नांवा खातीर इतलें तरी मेळ्ळें न्ही म्हाका म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आमी जाल्यार ताका म्हणचे विद्रोही घराणे म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आमी जाल्यार कितें म्हणटा आहल्या मार पडल्यार बरें जातलें संतोशान पाटी येताले गे. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमचे काळीज खंय आसा पळय कॉर्नर आमकां एक पटी पळय एक हाताक या पांयाक म्हण ग्लँड जाता, ग्लँड जाल्यार ते मांस काल जाता घट जाता, पळय की न्ही. तशें आमच्या काळजान खंय म्हण हे ग्लँड आसात घट जाल्ले आसा तें काडीचे आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते काडल्यार सोम्याची कृपा वाळोवन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां सांगता पळय लुकाचो वांजेल 11वा अध्याय 13वें वाक्य. लूक चॅप्टर 11 वर्स 13. लूक चॅप्टर 11 वर्स 13. खोटे जावन असो न्ही तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू वाचा 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 तुमकां म्हणून ते स्क्रिनार घालां दे. प्रेज द लॉर्ड. बरें करून वाचा. पळया खोटे जावन असो न्ही. कोण तुमी खोटे जावन असो हांव आमी म्हणनाकात बेश्टे शेजारच्या सायडीन आसल्या बेजार जावं का. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खोटे जावन असो न्ही हांव जर म्हज्या भुरग्याक हांव बरो वस्तू दिवंक जाणा जाल्यार तर म्हजो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मा दिना जायत. प्रेज द लॉर्ड. आमी काल कोत्ता की म्हाका एक थोडे पटी बेजारी जावचे. आमची थोडी मनशां म्हळ्यार सक्कडी चड जावन आमी एका अंताक आमी वाडल्या एका अंत्याक. ओके. तितल्यार तो पुरो आमकां तितल्यांत पुरो आहा तितल्यांत पुरो ताच्या की चड आमकां नाका. कितलीं जाणां आसात तुमी
जर तुम्ही इल्लेशें देवाक सोडून दिसा जाल्यार तुम्ही संवसाराच्या कोण संघर्शा वचून सुवार्थ परगट करशात तुम्ही. प्रेज द लॉर्ड. जाल्यार सोडीनात. ही थोडी क्रिस्तांवांची मूठ आहा पळय, ही एके पेटी सोडिना आमी. मागीर ते ग्लावज घालतना अशें सोडून तूं ग्लावज घालचे पडटात एके पेटी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हय देखून सोडिना. आमचें म्हणल्यार आसा, आमचें म्हजें इल्लेशें ह्या सड्डी आमकां ते घेवन या मंगळूरकारां इल्लें चड घे म्हणून हें. दुसऱ्या तितलें कांय दिसना. दुसऱ्या कडेन हांव सगळ्यान इतल्यान हळ्ळेन पळयता. तशें लोक कितें स्विकार करता गो ते वर्ड ऑफ गॉड. कशें स्विकार करता, कशें तांच्या जिवितांत बदलाव येता, कितलीं सणां बरें बरें मिसांव करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हय आमी थोडे फावटी काले म्हळ्यार बांयतल्या माणक्या बरीत आसता. बांयतलो माणको म्हणटा गे म्हजो संवसार केदो व्हडलो. ताका संवसार कितलो तो बांय मात रे, तशें भायर ताका गोत्तू ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी तशें जावन नजो. आमी भायलो संवसार आमकां कळीच जायचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी मागणे घेवचे काले आमचे प्रॉब्लेम क्लियर जायचे. वय की नाही. हॅलो. हां दुसरे काटा पडून. प्रेज द लॉर्ड. ना ना आमी येचे आज तुमी तुमच्या खातीर मागा नाका, दुसऱ्यां खातीर मागोवंक घे हांगा. प्रेज द लॉर्ड. आमी स्वार्थी मनीस. देखून हांवें सांगलें न्ही तें मूठ सोडिना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. पळया एक भुरगें जल्मावन येताना मूठ धरून येता गे. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक मनीस मरता न्हय मूठ धरता तो. काले मरता की गोत्तो ना, येताना कांय हाडूना. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी संपूर्ण सोंडीचे देवाक, सोंडीचे आमचे म्हणलें कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. आमी इतलें बरें चिंता, इतलें बरें आनी काल बरें चिंता. एक ब्रेन असो आहे की एक केंसां बरी आसली एक सीर ब्लॉक जाल्यार आयसीयूंत दिता सीदा एक केंस येयली तर काले आमच्या हातांत. आमी सोंडीचे देवाक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान काम करूंक आमचे जिवीत सोंडिल्यार मात्र पवित्र आत्मो आमच्या मारिफात काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जॉन 20:22 जो हांव वाचेल 20वा अध्याय 22वें वाक्य. जॉन चॅप्टर 20:22. पवित्र आत्म्याचे देणे, पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या जिवितांत येवन वस्ती करता. ती आसा आनी तुमी प्रत्येक पवित्र आत्म्या ये ये म्हणून मागचे म्हणना. तो पवित्र आत्मा तुजे ते आनी म्हजे ते हर एकले ते आसा. आसा की ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या पवित्र आत्म्याक कसो तुमी दवरला तें पळयचें. प्रेज द लॉर्ड. ताका काम करूंक सोडलां गे तुमच्या जिवितांत. म्हज्या जिवितांत हांवें ताका काम करूंक सोडलां गे. मस्त संगती आमी देवाक पवित्र आत्म्याक समर्पण दिल्या मात अशें जाता. पळया ते कितें म्हणटा जो हांव अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया. ओके त्या दीस स्वास सोडिल्लो आजुनी तो स्वास आमचे ते आसा गे ना. आतां स्वास कारण कितें तो देवाचो स्वास. प्रेज द लॉर्ड. हो स्वास तांकां केदाळ जाय जाल्यार ताका काडयेत. हय की न्ही. आजकाल मस्तो मी पळयता हांव. आतां असलो मनीस मागीर एकल्या घडी आसना. उलोवन आयिल्लो मनीस मागीर एक घडी आसना. असले पुरो संगती घडटा आसतना आमकां देवान एक पवित्र आत्मा दिला ताच्या पुता जेजू मारिफात. प्रेज द लॉर्ड. पोरने सोल्ल्यान आमी वाचतना पवित्र आत्मा तांचे थंय येतालो मागीर पाटी चलतालो मनशां थंय परमनंट रावणातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दावीद आय थंय जाल्यार ही दाविदान किर्तना गायतना पवित्र आत्मा येतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणा थंय परमनंट पवित्र आत्मा रावुल्लो पोरने सोल्ल्यान आमकां वाचूंक मेळना. पवित्र आत्मा आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण नवे साल्ल्यान तसो न्ही. नवे साल्ल्यान जेजून दिल्लो पवित्र आत्मा परमनंट आमचे थंय रावोंक आयला. दीस आनी रात 24 hours 365 days आमचे थंय आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 त्या पवित्र आत्म्याक ताका जाय जाल्लें तुमी कान दिशात जाल्यार आतां तुमची कूड वाडचे जाल्यार तुमच्या कुडीक भलायकी मेळचे जाल्यार बरें करून तुवें बरें खाण दिल्यार मात्र तुज्या कुडीक सकत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तशेंच आत्म्याक घटाय जायचे, आत्म्याक कालीन जायचे. पवित्र आत्म्याक मेन आमी वाडोवंक दिवचे टायम बायबल. प्रेज द लॉर्ड. कितले चड तूं बायबल वाचताय तितले चड मापान पवित्र आत्मा तुजे थंय वावर करता. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया, हालेलुया. देखून पवित्र आत्म्याक तुमी जाय जाल्यार कान दिवचे जाल्यार तुमी सारके बायबल वाचचे, कित्याक बायबल सगळो पवित्र आत्म्यान बरयल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वो खंयच्याय एका मनशाच्या जानवायन बरयल्लो पुस्तक न्ही. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्या मारिफात बरयल्लो. पण सल्लोय नवे सल्लोय सगळीं पत्रांय कितें बरयलां जाल्यार पवित्र आत्म्यान तांकां प्रेरीत केल्ल्या वरवीं बरयलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया, सालुकान बरयल्लो वांजेल जेजू सांगता काय तो नासलो सीस. लूक मागीर सांपावलुचो सीस. प्रेज द लॉर्ड. तर ताणें बायबल कसो बरयलो? जेजूचे संग ताणें बरयले इतले दुसरा कोणाय बरोवना. लुकाच्या आल्लेतले अध्याय दुसरे काही आमकां दिसना. प्रेज द लॉर्ड. सगळे संगती लुकान बरयल्यात. दमदताची कृत्यां पुस्तक लुकान बरयलां. प्रेज द लॉर्ड. तर खंय तांकां जाणवता तो नातुरलो न्ही ते दळा जेजूच्या विशयान. तो म्हणटा आनीकी चड मस्त आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां जुआंव जाल्यार जेजू सांगता आसलो. प्रेज द लॉर्ड. माथ्येव जाल्यार जेजू सांगता आसलो. प्रेज द लॉर्ड. मार्क मागीर ताच्या सांगता आसलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण लूक नातुरलो. लूक एक डॉक्टर वैज तो आनी पावलूक मेळ्ळलो. तो पावलान ताका तसो सीस केल्लो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून लुकाच्या अंतू मस्त संगती आमकां आयकूंक मेळ्ळी. जुआंवचो वांजेल 3रो अध्याय 30 आनी 4 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 34 अशें आमकां सांगता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 34. जांकां देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. जांकां देवान तुमकां देवान ह्या संवसाराक धाडला जाल्यार तुमी कालें करतात? देवाच्या उतार उलयतात. कोणाची खबरो उलोवंक वचनाकात. तुमी कोणाची खबरो उलयता जाल्यार देवान तुमकां धाडूना. कुटुंबां पाड करूंक येता जाल्यार देवान तुमकां धाडूना. कुटुंबां सामा करूंक येता जाल्यार, राज्यसंधान करूंक येता जाल्यार, कावन्सिलींग करून कुटुंबां सारकीं करता जाल्यार, देवाचें उतर तुमी उलयता जाल्यार तुमकां देवान धाडलां. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी चिंता तुमकां कोणें धाडलां हांगे म्हणून. जे संवसारीत जिवीत जियेतात, तुमच्या कुटुंबा खातीर मात्र जियेतात, दिसपरते ग्रासा खातीर मात्र जियेतात जाल्यार आत्मीक संगत्यो तुमकां कळना म्हणटा पवित्र पुस्तक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. कारण देव तांकां पवित्र आत्मा दिताना माप मेजाप नासतना दिता. माप मेजाप इतलेशे कांय चिमटी काण दिना, तुमच्या हातार घालना. तुम्ही अशें मागतना इतले चिमटी काण धर काण घे वच म्हणून घालना. माप मेजाप नासतना देव पवित्र आत्मा दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी चिंतचे एक एक पाटी कित्याक आमची थंय वाडावळ जायना? कित्याक आज रावल्या उदकां बरी आसात? कित्याक इल्लेशें चेंजीस जायना? एक मेथड पयलीं आमी यूज करतल्या तेंत मेथड आतां यूज केल्यार जायना. आतां पवित्र आत्मा नव्यो नव्यो संगती दिता. प्रेज एंड वर्शीप नवे नवे संगती विशयन सांगता. प्रिचींग नवे नवे संगती विशयन देव रिवील करता. नवे नवे रितीन एडोरेशन कंडक्ट करता. प्रेज द लॉर्ड. तुवें पवित्र आत्माक सोड दिल्यार मात्र तुजे मारिफात पवित्र आत्मा देवाक महिमा दिता. प्रेज द लॉर्ड. तुवें एक चॅनल मात्र दुसरें कांय ना. तुवें तांकां अहंकार पावोंक, गर्व करूंक, म्हाका मागणें कोत्ता, म्हाका तें बेश्टें कांय ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सगळें पवित्र आत्म्यान आमचें मारिफात करचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून पवित्र आत्मो आमचे थंय वावर करता. दमदताचें कृत्य पुस्तक 2रो अध्याय 30 आनी 8, 30 आनी 9 वाक्यां. Acts chapter 2 verses 38 verses 39. थंय देवाचें उतर आमी वाचया. पळय, तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिनी बदला आनी तुमच्या मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बक्षांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नामी पवित्र स्नान घेवं. प्रेज द लॉर्ड. आमी पयलें पवित्र स्नान घेतलां. आतां आनी एक पवित्र स्नान घेवचें. पवित्र आत्म्याचें पवित्र स्नान आमी घेवंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. तें आमकां पवित्र स्नान दितना आमकां कळीत नातलें. आमकां कालें म्हाका आमकां गुर्तूना. आमी दुसऱ्यांक काय पळोवन तशें म्हाका केलां आसतलें म्हणून हांवें चिंतिचें तितलेंच. प्रेज द लॉर्ड. हांवें जाप दिवना. दिल्या गे हांवें जावना. म्हज्या बदले गांवय बापाय पादर मदून तांणी जाप दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. पूण आतां परत निकोदेमास सांगलें उतरां तुमी उडास दवरचें जेजून. जेजून निकोदेमास सांगलें. तो रातीं जेजूक मेळोवंक आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. आनी इज्रायलांत व्हडलो एक शिकोवणदार तो. आनी सगळे
कित्याक नियमशास्त्र कळीत असलो मनीस पूण ताकाच पवित्र आत्म्या विशयी कळीत नासलें. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ताका सांगता परत्यान तुवें जल्मल्या करीत तुवें सर्गींचे राज तुज्यान पळोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परतल्यान म्हळ्यार जल्मचें कशें? पवित्र आत्म्यान आनी उदकान जल्मोवचें. प्रेज द लॉर्ड. उज्यान आनी उदकान जल्मोवचें. प्रेज द लॉर्ड. हे आमी आतांय पवित्र स्थान घेवयेत म्हळ्यार वचून खंय बुडचें न्ही. आमी मागल्यार आमकां हें पवित्र स्नान परत्यान नवें आनी पवित्र आत्मा दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण मागड्याक बसचें न्ही. आमकां पुरसोद कया न्ही. इतलीं बरां कामां घरांत पडून आसतना मागण्याक एक टायम दिचे तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी पयलें बरां कालें करतल्या आमकां स्टार्टींग सकाळीं एक घेवन मिसांवां खंय मनी वचोंक आसतलें. आमी वेचे जाल्यार 6 वरां भायर सर जाल्यार 4 वरां उठचें आसलें. 4 ते 6 वरांसर इल्लें मागणें करून बायबल वाचून मागीर भायर सरून वचचें आसलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सांजेर येवन आमचें मागणें जायनातलें वेळपटी राती येवन इल्लें केदाळा जाग जाता ते दाळा उठोवन मागणें करून कशें म्हणी आमकां मागणें करनासतना जिवंक जायना. जिवी नासतना कांय नासतना जियेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां तशें भक्त आसतात न्ही. जिवी नासतना जाल्यार जियेत. मागणें नासतना जिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मागणें आमकां गरजेचें. थंय सांगता पयस जावन तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. देणी तुमी 12व्या अध्यायान वाचा. रोमाकाराचें पत्र 12व्या अध्याय आनी तुमी कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 12वो अध्याय वाचा. तेन्ना देणी कालें म्हणून थंय सांव पावल सगळें समजयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी 38:9 जालें. 39 कित्याक तुमकांच म्हूण भासा तुमकां सांग म्हाका आनी तुकाच म्हणून भासावणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक सयत आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. तुमची जावंक बरो भुरगीं गल्फांत आसा, अमेरिकांत आसा, ऑस्ट्रेलिया आनी कितें आसा तांच्या खातीर ती भासावणी केल्या. तुमी हांगा जावन मागता आसतना तुमची भुरगीं थंय पवित्र आत्म्यान भरतली. आमकां आमच्या भुरग्यांनी पवित्र आत्म्यान बरोवंक नाका. आमचे इंजिनियर जायचे, व्हडल्या व्हडल्या जॉबाक वचचे, व्हडलें व्हडलें एज्युकेशन जायचें. पुरो करा पूण ताच्या पयलें तुमची भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरच्या खातीर मागा. प्रेज द लॉर्ड. त्या दाळा तुमकां कांय कश्ट पडनात. भुरगीं ऑटोमॅटीक चलता तांचे इतल्याक. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां कांय कश्ट पडनात. तुमी बेश्टें तरी तांकां तांचो मांडो कंसो पुरा. थोडे आवय अशे भुरग्यांचे मांडो घातात की ती भुरगीं खंय मनी धांवया म्हूण बघता थोड्या भुरग्यांक. तसले आवय आसात. तुमचे तेंगुनी आसची ना दायली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्ली आवय बापूय आसात थोडे पटी. आमी भुरग्यांक जेजूक दिवंक शिकचे. प्रेज द लॉर्ड. जेजूक दिल्ल्या बरा जेजू तांकां जाय जाल्लें पुरा दिता. आमी पुरा दिवंक सोदता पूण जेजूक आमी दिना. तेच आमची व्हडली मिस्टेक आजकाल. देखून आमची भुरगीं आमच्या हातांत मेळनात आज. देखून आमची भुरगीं आज देवात येयनात. देखून आमची भुरगीं वायटाक सांपडल्यांत. देखून आमची भुरगीं पुरा आनी खंयच्या वायट सवयांक बली जाल्यांत. कित्याक आवय बापायनी सक्कड दिलां, जेजूक मात्र दिवना. कित्याक काय इस्कालांत इगर्जेन दोतोन शिकयली तित तांकां, दुसरें कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. क्लियर सांगता पळया तुमकां भुरग्यांक पळया कित्याक वाचा तुमी कित्याक तुमकांच म्हूण ती भासावणी केल्या आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आदले फावटी आमी बांदारे गेल्ल्या वेळार ते एक समयान मस्त संदेश पुरा दिल्ले. एक आवय आपल्या पुताक जबरदस्ती हाडनायली. तो मागल्याक म्हूण सोडया. तो मागना बसोंक बसना. आतां तो कॉलेज करता पूण मागण्याक तो बसना. प्रेज द लॉर्ड. त्या पुताक जबरदस्ती करून भोवंक या रे तशें म्हणून हाडिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेजून पयिल्लें त्या भुरग्याक आपडलें आनी ताका एक प्रवादिकर नेमाक केलो त्या भुरग्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या आवयची मेहनत पळया. आवयची मेहनत जबरदस्ती करून ताका हाडल्यार देवान ताका सोडूना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. थोडे पटी आमी करचें पडटा. थोडे पटी आमच्या भुरग्यांक बरें जायचें, आशिर्वाद जायचे. आज तो भुरगो चिरको भुरगो बरें करून शिकता ताचे इतल्याक त्या आवय बापाय कांय खंत ना ताका. कित्याक पवित्र आत्म्यान ताचे भितर काम करूंक सुरू केलां. प्रेज द लॉर्ड. मुखल्या दिसांनी
एक तर काही म्हणी बरो एक याजक जातलो नाजाल्यार सुवार्ता काही म्हणी परगट करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक भुरगो आसलो दावेसो आनी ताका पवित्र आत्म्याचे एक दृश्टांत म्हळ्यार पवित्र आत्मा ताचे ते आयलो आनी पवित्र आत्म्यान ताका जाणवाय दिली. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय पुरा कितें घडटालो कशें पवित्र आत्मा काम करता तो सांगतालो थंय दावेसो भुरगो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून अल्यापुरा सेमिनार्सांक अल्यापुरा ग्रोथ रेतीरेंक आमी खंय मनी वचोन ह्या मागण्यांत आमी जॉयन जायचे. प्रेज द लॉर्ड. आनी कशें म्हणी करून फाल्यां म्हणी पुस्तकान आमच्या भुरग्यांक मागण्याक व्हरचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलो टायम काडून आमी भुरग्यांक बरा ट्युशनाक धाडटा थंय हांगा धाडटा. इल्लेशें बायबली क्लासीक धाडल्यार दिसाक एक म्हयन्याक एक 2-3 क्लासी ह्या खंयी मनी तांकां एक मागण्याक धाडल्यार एक दीस नाल्यार एक दीस देव तुज्या भुरग्यांक आपडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते जाल्यार तुमकां कंत करचें म्हणना सगळें देव पळयता. प्रेज द लॉर्ड. किर्तनाचो ग्रंथ 68 verses 18. Psalms chapter 68 verses 18. पळया कितें सांगता पळया. किर्तनाचो ग्रंथ 68:18. उंचायेर तूं सोडून गेलोय कैद्यांक तुवें सांगाता वेलें मनशा कडचीं दानां तुवें घेतलीं बंड कर लेगून सर्वेस्वर देवा ते बंड कर सयत सर्वेस्वर देवा लागीं वस्ती करताले. तर तुमची भुरगीं तुमच्या कुटुंबाची कितें वस्ती करूं जायना की तुमी मागल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यांचे बदलावण येतले मगाच्या भावा आनी भयणी. तुमी सांगूंक वचनाकात तूं तशें करताय तूं अशें करताय गरज ना. तेत टायमार मागा तांचे खातीर. तो मनीस तुमचो भाव जावं दी भयण जावं दी बापूय जावं दी आवय जावं दी घोव जावं दी बायल जावं दी भुरगीं जावं दी तुमच्या हातांत परिवर्तन जाल्लीं देव तुमच्या हातांत घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तुमी मागा निरंतरी मागा सोडी नाकात. तांकां सांगा नाका भूत सांगू वचों. भुरग्यांक भूत सांगल्यार बेश्टे ल्हान आसतना सांगयेत. व्हड जाल्या उपरांत तुमी भूत सांगल्यार ते दुसऱ्यान चिंतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी भुरग्यांक मागण्यांतच आमी बंड करचे सोडल्यार दुसऱ्या खंयचेय संगती आमी त्या भुरग्यांक सांगल्यार ते आमचे युवजन आजकाल आयकोंचार नात. कित्याक तुमच्याक इल्लें चड एज्युकेशन तांकां आसा. कित्याक तुमी तें शिकयलां न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इंडियान एज्युकेशन नाका बाबा तांणी जर्मन वचचें. प्रेज द लॉर्ड. इंडियान एज्युकेशन ना गे बरें आसा पूण ओके शिकया पूण तुमच्या भुरग्यांक ती देवा थंय आसल्यार मात्र मगाच्या भावानी भयणी ती खंयच्याय कंट्रीक गेल्यार ती शाबीत उरतली नाजाल्यार शाबीत तांकां जिवंक जावचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. शाबीत तांणी आसचें जाल्यार तुमी मागण्यांत आसून त्या भुरग्यांक मागण्याकान तुमी धाड. 1-2 गडितां हांव तुमच्या मुखार दवरतां. प्रेज द लॉर्ड. एक आवय आपल्या दुबेक भायल्या गांवाक एज्युकेशनाक धाडूंक तयार नासली. हांगाच जायचें गांवांतच जायचें गांवांतच जायचें वचून सोडनासली. एक दीस आमी मागता आसतना जेजू एक संगत दाखयता. ताणें भायल्या गांवाक येचें भायल्या गांवांत तसो शिकचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सांगलें आवयक आरे तुज्या दुवेक अशें देव दाखयता तूं कित्याक भायर धाडिनाय ताका. तूं काल उलयता म्हाका कितें 7 आसा गे UK लंडन धाडूंक 7 आसा गे 7 ना. हांवें सांगलें आरे देव जाय सांगता जाल्यार तुका सगळें कितें अरेंज करता. म्हळ्यार तांचे कडेन तितले पयशे नासले तितले एक माध्यम वर्गाचे कुटुंब तांचे कडेन तितलो दुडू नासलो कांय नासलें सगळें उणींत आसलें. देखून तितले सुरूत भरतना 10 लाख भरूंक आसले तांचे कडेन तितले अमावंट नासले. प्रेज द लॉर्ड. हांवें सांगलें आरे देवान सांगलें जाल्यार देव तें फावो करता. तूं कांय टेंशन करनाका मागया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 1 म्हयन्याक भितर ताणें एप्लाय केल्लें ताका UKची विजा आयली आनी 10 lakhs भरूंक आहलें. कितें बापायचो कितें फंड्स आसले ते कितें पाटी पडले ते 10 lakhs मेळ्ळे आनी इमिडिएट भरले. ते मेळचेच न्ही पयशे तांणी इन्वेस्ट केल्ले सादारण एक 28 वर्सां पयले इन्वेस्ट केल्ले ते पयशे मेळचे न्ही आसले ते पयशे मेळ्ळे पाटी आनी ते 10 lakh भरून ताका UKक धाडलें. UKन बरें एज्युकेशन करून बरें आतां काम करना आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
ते हांव एक धाडूंक नाका आहलें प्रेज द लॉर्ड. आनी एक घडीत एक आवय बापूय आपल्या धुवेक आमचे हरशीं हाडिल्लें. हाका UK वचोंक जाय खंय तुमी मागा म्हणा प्रेज द लॉर्ड. हांवें मागतना समी म्हणटा हाका UK वचोंक ना प्रेज द लॉर्ड. तांचे कडेन दुडून नातलो, तांचे कडेन जाय तितलें आसा, हांकां धाडयेत पुरो करयेत, पूण ताणें UK वचोंक ना. कित्याक म्हळ्यार तें चेडूं पयलें आसलें तें अत्मीक तरान बरें वाडवळ जाल्लें प्रेज द लॉर्ड. हें चेडूं मागण्यांत येता मात राता प्रेज द लॉर्ड. आनी सो म्हणटा ना ताका धाडूंक ना. धाडल्यार हें चेडूं आवय बापायक पाटी मेळचें कश्ट देखून धाडूंक ना. हांवें ताका सांगलें तें मस्त रागार जालें चेडूं. आवय बापाय मात्र धाडूंक इल्लें मोनी नातलें आसतलें. संतोश सावन पाटींग गेली प्रेज द लॉर्ड. पूण आज पळयल्यार त्या कुटुंबांत एका दाळा तें चेडूं UK गेल्लें जाल्यार आज तें कश्टान पडटें. ताच्या कुटुंबांत मस्त समस्या आयले, मस्त पिडाशिडां आयली, कश्ट आयले, अनवर आयले. तितले दुडो आल्लो पुरा त्या हॉस्पिटलांत तांणी पुरा घालो. एकाय दाळा तें UK गेल्लें जाल्यार धाडलें जाल्यार असले परिस्थितीन ताका थंय जिवंक जातना ताणें पाटी येवचें आसलें प्रेज द लॉर्ड. दोन संगती दोगांय चेडवाचेत. एकल्याक वचोंक नाका पूण देवान धाडलां, कंप्लीट केलां. आनी एकल्याक वचोंक जाय पूण देव धाडिना प्रेज द लॉर्ड. देखून ह्यो संगती आमी समजून काणगेचे. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत जर अत्मीक तरान वाडवळ आसा जाल्यार आवय बापूय पयलें कितलें आसात पळयचें त्या मट्टानंतर भुरग्यांनी वाडोवचें. आमी जर अत्मीक तरान वाडवळ ना, आजुनी आमकां त्या बायबलाच्यो संगती आजुनी कळीत नात, आजुनी आमी थंय हांगा दुसऱ्या मागण्या वेता सोन न्हू, आमचेच दिसता की आमकां कांय करूंक जायना जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी कशें शिकोवन दिवयेत. देखून पवित्र आत्मान आमी बरोवचें पयलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक फावो ते परी वागोवंक देव आमकां जानवाय दिता प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 7 वर्सेस 39 सांगता जुवांचो वांजेल 7 अध्याय 30 आनी 9 वाक्या ह्या वेळार उतर आमी आयकुया. हांगा एक जेजून बसवणी दिल्या त्या परबेच्या दिसा, परबेच्या निमाण्या आनी चड दाबाजेच्या दिसा. आज परबेचो निमाणो दीस, चड दाबाचो दीस म्हूण चिंतया प्रेज द लॉर्ड. जेजू उबे रावन तुमकां कितें सांगता ह्या सक्रामेंतांत रावन व्हडल्या ताळ्यान तो म्हणालो कोणी आनेला जाल्यार तो म्हजे सर्सीन येवं दी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी येवन पियोवं दी. ताच्या काळजांत हांव वळत्या उदकाच्यो झरी हांव उमाळोंक लायतलो प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देखून त्या सामार्येच्या स्त्रियेन पळय जेजू थंय तावन तें उदक जेन्ना पियेली ती थंय रावली ना, ती दावा दावे गेली आपल्या गांवाक. कळसो थंयच आयिल्ली उदका कळसो थंय सोडलो तिणें, धांवली आपल्या गांवांत. आनी हांवें कितें केलें पळय तें सगळें सांगुल्लो एकलो मनीस थंय आसा म्हणून सगळ्या गांवच्या लोकांक ताणें आपण हाडलें तिणें प्रेज द लॉर्ड. केदी व्हडली सुवार्थेगार जाली सामार्याची स्त्री प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां एक मन आसा जें पवित्र आत्मा आमकां एक मन दिता तें आमी मागचें. तें बरें मन आमकां दी सर्वेस्परा प्रेज द लॉर्ड. तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय सर्वेस्परा, कित्याक तूं म्हजो देव, तुजो बरो आत्मा सफट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरोन दी. किर्तनाचो ग्रंथ 143 अध्याय 10वें वाक्य प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जॉन 14:16 सांगता जुवांचो वांजेल 14 अध्याय 16वें वाक्य अशें आमकां सांगता पळया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 16. तो वळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी तो तुमचे सवें सदां काळ आसतलो. आज आसून फाल्यां ना म्हणचो ना. तूं संवसाराचें तुजें जिवीत आखेर जाल्या उपरांतय तुजे सांगता तो आसतलो प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. कितलीं आमची मोगाची मनशां आसूं दी तांणी आमकां पावूंक फंडा मुसर मात्र येवयेत. ताच्या उपरांत येवंक जाता पूण हो ताच्या उपरांत आसा न्ही आमचे ओट्टू. देखून कोण गरजेचो? हो गरजेचो की आमकां गरजेचो कोण? हो पवित्र आत्मा गरजेचो. हो आमकां त्या फंडातान उखलून सर्गींच्या राजाक आपोवन व्हरोंक वत्तू. जेजूक फंडातान भायर हाडिल्लो वत्तू. लाजराक कुसल्या लाजराक भायर हाडिल्लो वस्तू. जायराच्या धुवेक जिवीत केल्लो वस्तू. जेजू थंय तो पवित्र आत्मा आसल्या वरवीं जेजूनी पुरा सगळीं कामां ह्या संवसारांत केली प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.
देखून जेजू सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, हांव येतच तो तुमकां मजतदार हांव तुमकां पाठयलो. कितें तर ताच्या सांगत आसा न्ही तो आमकां दिवचो कसो ताणें गेल्यार मात्र ताणें आमकां धाडला तो पेंतेकोस्ताच्या दिसा आमकां दिल्लो पवित्र आत्मा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून अजूनय आमी हे पवित्र आत्म्यान मागते आसा. हे पवित्र आयला ऑलरेडी आमच्या भितर आसा. प्रत्येक ये म्हणा तुजे थंय तो उजो पेटोवन दी, तो उजो पेटोवन दी. उजो पेटयतना तूं वगीच रावंक जायना, तूं बरीं कामां करूंक सुरू करताय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका बगेत रावंक बसोंक तो साध्य ना. खंय मनी वचून आसतना आमी पयले मागच्याले आज सोम्या खंयचे आत्मे बाचाव करूंक म्हज्या जिवितांत तुवें निर्मिलाय जाल्यार तें म्हाका फावो कर. प्रेज द लॉर्ड. एक आत्म तरी बाचाव करूंक म्हाका मेळ्ळा जाल्यार हांवें देखून हांगा येवन सदांय मागचें आसलें. सकाळीं एक 8:30 जावन 9:30 10 वरांसर हांगा बसचें. 10 वरांक दुसरें मागणें सुरू जातालें हांगा. मागीर म्हाका पर्सनली मागणें करूंक जायना. देखून 8:30 जावन 10 वरांसर हांगा बसून मागणें करतलें. कोण म्हणी हांगा जावन हर एक दीस हांवें हांगा मागोवन केल्या उपरांत म्हाका मिसांव दिलां देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लास्टाक म्हाका कावन्सिलींग हांगाच तर एक रूम दिलें सिस्टरांनी. हांगाच सदां कितलीं वर्सां हांगा कावन्सिलींग करूंक जे आश्रम जाता म्हणसर हांगाच आमी कावन्सिलींग करनासल्या. कशें फादर फ्रांसीस रेबेलोक हांगा रूम दिल्लें, तेंच रूम म्हाका दिल्लें तांणी. प्रेज द लॉर्ड. कितलीं वर्सां हर एक दीस हांगा लोक राखून रावतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां ती डिझायर्स आसा तुमी मागूंक सुरू करा. फाल्यांतान पळया कितले आत्मे बाचाव करूंक तुमकां देव यूज करता पळया. तुमचें एज्युकेशन गरज ना, तुमचें कांय दुडू भांगार ताका गरज ना, पूण देवाक तुमी गरज आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां डिझायर्स आसा जाल्यार ती आशा आसा जाल्यार काळजांत ती तुमचें थंय पडटा जाल्यार तुमी जायत्या जाणांक बाचाव करयेत. प्रेज द लॉर्ड. आनी मुखले दीस मस्त कश्टाचे बाबर्थ ओगडोवचो टायम आयला. जायतो लोक बाबर्थ ओगडायते आसा आनी जायतो लोक जेजूच्या फाटल्यान धांवच्या बदला मनशाच्या फाटल्यान धांवचो काळ आयला आतां आनी धांवूनच आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आज आमी समजून काडून त्या लोकांक आमी जेजूची खरी वळख दिवंक आसा. जेजू म्हळ्यार तशें न्ही कोणाच्या फाटल्यान धांवचें बरें. जेजू तूं आसल्या कडेन बसल्या कडेन तुका तो अभिशेक करता, तुका एनॉयंटींग करता, तुका ताचे बरें तो यूज करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमचें कितें आमचें इंटेंशन आसा पळय आमी पर्सनल मागणें करतना ती बदलचें. पब्लिकली मागणें करतना ती आमची इंटेंशन आसूं न्ही. सगळ्यां खातीर आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. पूण पर्सनल तुज्या मागणें करतना ती पर्सनल तुजी इंटेंशन आसूं न्ही. तुवें कितें जावंक जाय. तुमकां तुमच्या जिवितांत हांव कांय सांगना एटलिस्ट एक वर्स म्हणी तुमकां एक मिसांव करूंक मेळ्ळ्यार तुमी बागिस्त जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून पवित्र आत्मा आमकां उच्चान चड आनी चड अभिशेक करता. अभिशेक करता. एफेसकारांचें पत्र 1 अध्याय 16 आनी 17 वाक्यां. एफेसियन चॅप्टर 1 वर्स 16 वर्स 17 अशें आमकां सांगता पळया. एफेसकारांचें पत्र 1 अध्याय 16 ते 17 वाक्यां. ह्या पासत सोम्या जेजू थंय तुमकां आसलेल्या विश्वासा विशयांत आनी सर भक्तांतय तुमी दाखयता त्या मैपासा विशयांत आयकल्ले तवळटावन तुमचे पासत देवाक तुमी कळनासतना अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्याक तुमचो उगडास करता. सांबावलोचीं उतरां पळया. सांबावलो कितले मागतालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितलो मागतालो. मागणें खंडीत जावन तांच्या जिवितांत तांचो फुडार बरें करूंक पावलो, सत्येन बरोवंक पावलो. सगळे एफेसकारांचे सगळे शार्त बदलावन जालें सांब पावलन सुवार्ता परगट केल्ल्या वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमचे ल्हान क्षेत्रांनी आमी आसा थंय आमी थोड्यांक तरी देवाचें उतार परगट करी. पवित्र आत्मा आमकां खंडीत जावन मुखार चलतलो आनी ताची दैवीक सकत आमचे थंय वाळयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.